ओम श्री महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर, परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू, सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे, तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे। अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा, महाराजया सद्गुरु रामदासा, महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरुराया कीर्तनी, ये रे सद्गुरु राया, ये सद्गुरु राया कीर्तनी, ये सद्गुरु राया। हीन दीन परी मनास वाटे, हीन दीन परी मनास वाटे, इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी, ये रे सद्गुरु राया, ये सद्गुरु राया कीर्तनी, ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। सर्व श्रोते जनांक समर्थ रूप आशिल्या जनता जनार्दनाक मगल मनापासून नमस्कार। तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती, तेथे माझी वित्पत्ती किती, बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते। हे हाव नाही समर्थ म्हणत असत म्हणाली श्रोते जनांगली हे लायकी कितले होडेचो हें तांथान कळटा। जो परमेश्वर तांच्यान तसो, जो आमच्यान तसो, तोच तुमच्यान तुयेस। तेमी थंय करून घेवचें काम आजी तुमच्यान बशिल्ल्या परमेश्वराक दिता, श्री समर्थांक तेय दिता आनी ते करून घेता ती। आतां मी हाल्या बऱ्या नित्याच्या रिवाजा प्रमाणे आज 14 मना श्लोक असो 13 कलशिलो। मना सांग पारावणा काय झाले, अकस्मात ते राज्य सर्वई बुडाले। म्हणून कुडी वासना सांडी वेगी, बळे लागला काळ हा पाठी लागी। जय जय रघुवीर समर्थ। एक अहंकारामिती रावणा इतलं परम भक्त जो असो, तागळ सगळे राज्य गेल मात्र नाही, तो आता मेलोची पण तागळ सगळे राज्यय बुडले आणि सगळे ते लंकेच वाताहत जाली। जाल्यार बळे लागला काळ हा पाठी लागी। हें तांतुलें तथ्य कलें की काळ हा पाठी लागला ते लिंक धोर न्हू समर्थ मुखार म्हणटा ती। काळ फाटी लागला म्हळ्यार कल जाता जीवा कर्मयोगे जनी जन्म झाला, परी सेवटी काळ मुखी निमाला। महाथोर ते मृत्यू पंथेची गेले, किती एकते जन्मले आणि मेले। जय जय रघुवीर समर्थ। बरोबर आणि तू मृत्यू निरूपण म्हण असो
तांतू तांणी भोग म्हणटी दिले की जिवा कर्मयोगे जनी जन्म झाला. आणि काळमुखी निमाला म्हळ्यार आम्ही खंय वतात शेवटी. वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देही. जय जय रघुवीर समर्थ गोपाल कृष्ण महाराज की जय. भगवद्गीतेंतलो श्लोक असो. कपडे वासांसी म्हळ्यार कपडे आमगेले जीर्ण जाल की एक शर्ट वापर न्हू ताजी कसले कसले उपयोग केलो जीर्ण जालें घालू जायना. तावळी कपड्यांची पुणी आमी कसले पुणी करता ती ते फडक म्हणून वापरचे घेता ती पुसच्या घेता ती ताजी आनी कसले करता ती भाजी रामटी करता ती सगळं करता ती. जाल्यार हें शरीर आसा न्ही तें एक फंत पाड पडलें तातूंत आत्म भायर पडलो की ताका कसलें करूं जायना. वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरोपराणी. दुसरं नवीनच घेऊन येमका. तशी जिवा कर्मयोगे जनी जन्म झाला. तूं केलेलं कर्म आमगेल जोपर्यंत आमगेल कर्माची फळ बाकी आसता तांतू फळ कल सांगिल्लें. एक प्रारब्ध असता आणि एक संचित फल असता. संचित फल क्रियमाण आणि प्रारब्ध 3 नमुन्याचे फळ आमकां उपभोगका लागतात. तांतुले संचित म्हळ्यार कसलें क्रियमाण म्हळ्यार आमी जे जे करतना आमी अपेक्षा फळाची जी अपेक्षा करतात न्ही ती आमगेले फिक्स डिपॉझिटांत वतात. म्हळ्यार ताजी फळ ताबडतोब आत्तां मेळटा म्हूण सांगूं जायना. ते जाल्यार मेळटा तर ती जर आमी आज भोगूंक जाय न्ही ती आमकां संचित जालें. म्हळ्यार कळ्ळें की आमी बचीट केलेली जालें. तशी त्या नंतर मरूनच उरली. तर दुसरो जन्म घेतलो. तावळ जन्म घेतना ते संचितांतलें एकदम आयुश्य थोडें मस्त संचित आसा आमगेलें कर्मफलाचें सगळें भोगूं जायना. तावळी थोड्यांची जे फिक्स डिपॉझिट मॅच्युअर जाता म्हणटात न्ही तशी ते उपभोगच्याक आमकां दितात. पुण्य दिता ती पापय दिता ती. तांची सगळें सूख आनी दुख्ख आमकां भोगूनच चुकोवंक लागता ती. संतांक सुद्दां हें प्रारब्ध भोगची चुकना. आमगो तसो सगळें वासुदेवानंद सरस्वती दत्त स्वरूप जाल्यार तांकां सुद्दां हें लास्ट टायम हांव म्हणलेलें तांकां संग्रहणीचो योग आशिल्लो. हें आशिल्लो रोग आशिल्लो. संग्रहणी म्हळ्यार कळ्ळें हें म्हणटात न्ही मूळव्याध रक्ती मूळव्याध आव पडटा रक्ताची आव पडटा तसलें 30-40 पर्यंत तांकां वचका लागतालें. तरी ते प्रारब्ध तांणी भोगून चुकयले. तांकां सगळी सिद्धी आशिल्ले. होच रोग दुसऱ्यांक जाल्लेलो तांणी एक नजरेन कृपा दृश्टीन तो रोग तागेलो बरो केलेलो आसलो. जाल्यार ते स्वताचेर ती कृपा दृश्टी घालनाशिल्ले. कळ्ळ्याक तरी तांगेल पुणी कण येवन तांगेल तांणी घालेले. जाल्यार आपणाल तशें न्ही प्रारब्धें भोगून चुकता म्हणलेलें. तांकां क्रियमाण केलें ना संचित केलें ना जाल्यार प्रारब्ध ते जे थोडेशें भरलेले ते भोगून चुकोवंका म्हणून तांणी केन्नाय कंप्लेंट सुद्दां करनी. तशी तांणी अथांग समर्थ सांगता की जिवा ह्या कर्मयोगाने जनी जन्म झाला. आता जन्म येतल कोण आत्मा परत येता म्हळ्यार आत्म्याक जन्म ना मरण ना. जाल्यार आत्मा खंय शिरकला. आत्मा जेन्ना देहांत आसता तो मनाक हें करून शिकोवच्या वता आनी मनान शिरकून पडटा. मनाचे आपणागल तंतूचे हें कोण मन ताका कैरशें करून घालता. जशी गॅसाक इतलें हें आसता जाल्यार गॅस सिलिंडरान दाबून दवरता ते भायर येवन कसलें करूं शकना. ते सिलिंडर स्फोट जाल्यार मात्र भयंकर ना जाल्यार ते कुकिंगाक सुद्दां उपयोग येना. सील्ड आशिल्लें कळ्ळें. तशी तो आत्मा भितर बसून तो देह चलयता सगळें करता जाल्यार ताका तशी पूर्णत्व मेळना जो पर्यंत भायले जे मनाचे आवरण म्हळ्यार अंतकरणाचे संस्कार आसत ती कर्मफलाची हें ते सुट्टील शिवाय ते ना जाल शिवाय ते करगल शिवाय आत्म्याक सूट वाटना. ते मितकल जाता ते अंतकरण भायर पडता ते आत्म्याक भितर घेवन आनी ते परत ताका देहाची गरज आसा. आतां आमी दासबोधान पळोवनचे आसा की देहात्म योग म्हळ्यार कसलें म्हण
एक आत्म्याक अशी भटकत राबल्याली तर कले करू जायना. देह असल्या मात्र देहाची योगाने देहाची मिडियमाची मदत घेऊन तो आत्मा स्वतः गेले कल्याण करून घेवचे शकता. त्यांनी ती देह घेवचे, त्यांनी त्या कर्मयोगाने जनी जन्म झाला. आता अशेच शुची नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टोपी जायते ते बरे जे कर्म केले लोक असतात तांगे थोडे कले प्रारब्ध उरलेले असता, ताचे खातीर तांकां देहच घेवका लागता. थंय अशीच आत्म्याक प्रारब्ध चुकोवंक जायना. ते देहांत येवन खंयचे भोगशाल ही जशी मठांत ताणी भोजनशाला म्हण आसता तशी मृत्यूपंथ म्हळ्यार ही भोगशाला. हाका कर्मभूमी मृत्यूभूमी म्हणटात. जिता बोलती सर्व ही जीव मी चिरंजीव हे सर्व ही मानिता ती अकस्मात सांडून या सर्व जात. सगळ्या काही वचका जे उत्पन्न जाला देह ताका स्थिती असं वाढ असं स्थित्यंतर असं ती आणि एक दिवस वच्चेशी तो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पुरे पार पडले अशी केन्ना जायना. आणि जरी जाल्ले ते अवतार घेऊन येता ती काय बाकीच्यांक सोडोवची कथा आणि कलेपणी निमित्त करून येता ती हांगेल बारी कोण वासुदेवानंद टेंबे स्वाम्याल वारी की आमकां प्रारब्ध भोगचेस अशी म्हळ्यार पळय कशी चुकोवच्या जाता, कशी हाव टू फेस इट. त्यांनीच सांगिल्लें हे क्यू म्हळ्यार कोशंट. मस्त लोक आयच्या काळांत आयची दुनिया अशेंच मेनी पीपल आर तांगेल IQ भोव चड आसता. सगळे रामायण महाभारतांतले सगळे कळून पितात. कौन बनेगा करोडपती जाल्यार पुरे तांकां आन्सर्स गोत आसतात. सगळे बायपाट खंय जाल्यार खंयचे सिनेमा धोर न्हू आनी खंयचे धोर न्हू कसले रामायण महाभारत धोर न्हू पुराण धोर न्हू पुरे गोत आसता. जाल्यार बाकी सुद्दां क्वेश्चन्स असतात न्ही. कोशंट म्हळ्यार कळ्ळें कोश म्हूण येद बाकी सुद्दां कोश असतात. जशी इमोशनल कोश EQ म्हळ्यार इमोशनल म्हळ्यार तुमी कशी कोणाकय हें करता ती कल्ले जालें बा वेदर यू इरप्ट वेदर यू जस्ट इरप्ट ऑर यू गिव रिस्पॉन्स फक्त दितात की तुम्ही एकदम चवताळून उठता ती की कसले ॲक्शन घेतात ती पल्स रिपल्स म्हणटात न्ही तशी करनात न्हय म्हणून. तर त्या खातीर ताका EQ म्हणटात इमोशनल कोशंट म्हळ्यार हाव फार यू कॅन रिमेन कूल आनी कूल मायंडेडली तुम्ही कितले विचार करू शकतात. दॅट इज इमोशनल कोशंट. कोणेच तांकां बरो इमोशनल कोशंट हाय आशिल्ल्यांक कोणें इमोशनली ब्लॅकमेल करू शकना. तशेंच तें गरज आसा ह्या लायफांत. दुसरें म्हळ्यार सोशल कोशंट हें जावंक सोशल कोशंट म्हळ्यार कसलें की तुमकां कम्युनिकेशन नॅक आसकिना. सगळ्या सांगाती तुम्ही आपलींच म्हणून तुमगेल हें कल म्हणटात ती कुटुंब तुमगेल व्यापकता वाडयतात की ना, मनाची व्यापकता वाडयतात की ना, सगळ्या सांगात मेळगूण वच्चे तो तुमगेल कोशंट कशें आसा तें एक आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार AQ म्हळ्यार एडवर्सिटी कोशंट म्हळ्यार जे बरे वायट प्रसंग आयले ताका फेस करची कितली ताकद तुमगेले मनांत आसा की ना ते कितले आसा तो कोशंट तो अगदी म्हत्वाचो आसा. एक वेळ IQ कमी आसली तरी जाता, IQ लागता एक ठरावीक, पण हें जर ना जाल्यार ते IQ कसले रनिंगाल चेंची कसले उपयोग ना ताजो कसलो उपयोग ना. हें सगळें जावंक मुख्य म्हळ्यार एडवर्सिटी कोशंट जावंक कशी सगळे दिवस आमगेल जाय तशी येना ती हें लक्षांत आसता. आनी कल जाता आमी जल्मा आयल्यान ती म्हळ्यार केन्ना पूण आमकां वच्चेंच आसा. तावळे कल जाता आमकां केन्ना वच्चें म्हूण गोत ना. बाकी आमी कसलें एक मेळ्ळें बा आमकां कोणाले थंय उसने कले हाडले केन्ना दिवचें म्हणून आसता. लायब्ररींत थंय बूक हाडलें ताजेर बरोवन दिता ती बाय दीस टायम यू हॅव टू रिटर्न. हें तशें न्ही. स्कुलांत वचूली खंयचे वेळार सादारण पास जायत गेले केन्ना आमी वेन वी वील लीव द स्कूल तें कळटा सादारण. रिटायर केन्ना जावचें हें आमकां गोत आसता. जाल्यार लायफांत न्हूची रिटायर जावचें केन्ना कोणाकय गोत ना. त्यामुळे आमी कल करू शकता ती जिवा कर्मयोगे जनी जन्म झाला परी शेवटी काळमुखी निमाला. तो काळ येवन धोरण व्हरताची आनी केन्ना व्हरता म्हूण सांगूं जायना. पण एक आसत आमी कल करू शकतात. एक तुमकां सादें उदाहरण सांगता.
उद्दावता म्हणून आमदार ग्रुपार समजा घालय यशोधन ग्रुप असं आज उद्दाशना संबंध दिवस उद्दाशना फाय म्हणून सांगले तर आम्ही कल करता ती कल्ल्या उद्दा येऊनची ना केन्ना येतलें हें तर जालेची पण ताजी पयली कल करतात आमी बराबर उद्दा भरून घेतात नुस्तें भरून घेना ती जितली काम उद्दा आसतना करू जाता ती सटी करून घेतात न्हाण कपडे आयदनां वस्त्रां सगळें जमीन पुशी सगळं काम करून रांदप पुरें करून शिवाय उद्दा भरून दवरतात ती वय की नाही उद्दा वता म्हणना पडे आनी एक एक फावट उद्दा वचना सुद्दां तशी आमगेल जीवन केन्ना हें तरी कळटा फाय उद्दा वच्चें म्हणून काम करून घेवचें जाता आमकां गोत सुद्दां परिसेवटी काळ मुखे निमाला जाल्यार केन्ना गोत ना म्हणना पडे वी शूड बी अलर्ट एवरी टायम एवरी मोमेंट वी शूड बी अलर्ट लिव्हिंग अलर्टली अवेरनेस जावंका की वय बा खंयचे मोमेंटा कले जाय तेमी आशिल्ल प्रत्येक क्षणाचो फायदो घेवचो कल्ले जे करचेच न्ही कल करे सो आज करे सो अब पल में परलय होवेगा फिर तू करेगा कब म्हणून कळलं माय अशें आसता पण काही नाठाळ लोक हे कलियुगांत अशी असतात ती आज करे सो कल करे सो परसो इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसो आम कोण एकान प्रश्न सांगिल्लो हो हें म्हाका सुनयलें कोण की हांव तांकां म्हणना पडे अरे कर सटसटीची म्हण उद्या करतो उद्या येतो का उद्याचा दिवस कधी येतो का म्हणून विचारलं नाही आजच कर कल करे सो आज करे म्हणना पडता सांगता इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसो आता असल्यांगल भानगडींत आमी पडची आमी आमगल स्वार्थ अध्यात्मान स्वार्थी आसता प्रत्येकान आपापणागल जिवनाच पळोवंका एक तरी प्रारब्ध परतफेड म्हळ्यार कळ्ळें आमी कर्ज घेतना गोमटेकून घेतात मस्त जाणां येतना आमी सेव घेतात त्यावेळी ताची परतफेड मुखाल जन्मांत करका लागता किंवा मुखाल जन्मांत आमी कोणाला सेव केल्ले आसता म्हणून ते लोक आमगेल सेवे करी जावन येतात आमगेल सेव करच्याक परतफेड करच्याक म्हळ्यार तेमे सुख दुःख सगळ्याचे प्रारब्धाची परतफेड म्हूण लेखची आमी म्हळ्यार तांत आमी गुंतून पडनात मनान गुंतून पडनात आयल्यार मेळ्ळें ना जाल्यार ना आनी हें सगळें जड आत्मनिवेदन पयलें अंत जाता हें जर कळल्यार जिवा कर्म योगे जनी जन्म जाला परिसेवटी काळ मुखी निमाला त्यामित महाथोर ते मृत्यूपंथेच गेले किती एक ते जन्मले आणि मेले त्यामित आम्ही मरचे पहिले देहात्मयोग सध्या आमकां देहांत आत्मा आत्मा आमगेल मन आमटेकून चलयत शक्ती ते मन मेंदूला संपर्क दवरून बुद्धीक चालन दिता निर्णय कशें घेवचो म्हणून तें सुद्दां चालू तसं ताळ फटाफट सगळें आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटात न्ही देवान सगळें दिलेलें आसा जाल तितलो फायदो जाल तितले बेग घेवंका न्हय घेवंका आमी ना जाल्यार आमी करंट म्हळ्यार सगळें मेळ्ळें सुद्दां आराम मस्त जाण कल करतात सगळें मेळ्ळ्या अरे बरं म्हळ्यार ना तो कल तागल पेपर कशें म्हण तरी एक चेडूं परीक्षा दिवन आयलें हांवसून विचारलें कल रे कशें केलें म्हणून हांव सम केलें रे गोत ना तो नापास जातलो म्हणून बाजूचो तर तूं कशें कळ्ळें रे म्हणून हांव पळयलें तागल पेपर म्हणून तो हागल पेपर सोडून तो तागल पेपर पळयता बसलो आनी काळ जेन्ना येता तागल पेपर व्हरता की ना गोत ना जाल्यार आमगेल काळ आयल्यार आमगेल पेपर ताण घेवन वता न्ही म्हळ्यार आमगेल ब्लँक पेपर परत येवचें पुनरपि जननी जठरे शयनम तशी मरणम जननम सगळें चालू त्यावेळी महाथोर ते मृत्यू कोणाकय चुकनी आणि मृत्यू नंतर जनन चुकोवचें जाता केन्ना आमी देहात्म योगाचो उपयोग करून घेवन आमी ह्या सगळ्या संस्कारांतल्यान जेन्ना भायर पडटात आनी सगळे नमन्याचें आत्मनिवेदन करून आमी भायर पडटात की त्यावेळी हे किती एक ते जन्मले आणि मेले तांतुथावन न्हू त्या राम रगाड्यांतन आमी भायर पडटात रगाड्याचो राम म्हूण नांव दिलें हाजे वेल्यान तुमकां तसं सगळे कडेन राम रगाड्यान सुद्दां राम राम तत्व तशी जेन्ना हें जाता त्या मात्र तरी पूर्व कर्मानुरूप जीव जन्म घेवन येता जाल्यार शेवटी काळाचे
आणि लोण्याक गोळ असो असतो वय की नाही. त्या काळा तोंडान तूं अशी कोणे लोणयाक गोळ घालतात तें घप्प करून तशी आमी वचून पडटात त्या अजगरान गिळून सोडका तशी आप्यापी वचून पडटात कळनाच आमकां. आज अशी लेकरं कोण की बोका म्हूण वचुलो गेटाल्या थंय वचुलो आनी कॉलेज जालो गेल्लोच. बायल बाप घरान बसल्या एका क्षणांत कसले ना नित्यावर हे तेमी कळनाची तेमी जें मेळटा तें आमगेलें प्रत्येक क्षण इज एन ऑपॉर्च्युनिटी म्हूण सगळं करता. तर तांणी दासबोधाच्या हातून मृत्यूचेर समास दिला. अनंतची झाले जन्मोन या मेले होऊन या गेले रावरंक अशी तुकाराम महाराज सुद्धा म्हणतात. हां तरी हातून दशक्तीन निंतू मृत्यू निरूपण. संसार म्हणजे सवेच स्वार नाही मरणास उधार मापी लागले शरीर घडीने घडी. प्रत्येक मोमेंटाक आम्ही हॅपी बर्थडे टू यू म्हणटात पण ते हॅपी बर्थडे हॅपी जात की ना म्हणून आम्ही विश करची करतात जाल्यार आमगे शरीर मापी लागले म्हळ्यार क्षयाचे दिशेने वत्तचेच घडीने घडी. नित्य काळाची संगती नकळे होणाऱ्याची गती कर्मासारखे प्राणी पडती नाना देशी विदेशी. कोणाक हांगा मृत्यू असता मगल हांव सू अमेरिकेन गेली म्हाका जर सान आसतना जर कोणें म्हणलें लिगल मृत्यू अमेरिके हे कल उलयता म्हणटाचे कल उलयता म्हण बट इट हॅपन सो. सरिता सरता संचिताचे शेष नाही क्षणाचा अवकाश. तुमगे जितले प्रारब्ध आस तेवें भोगून चुक्का भोगन जाल्यार परत येवंका तें भोगच्याक. तर जे थोडे कलेस तुमगेले श्वास घेवन येतात आमी भरता न भरता निमिश्य जाणे लागे मगल हें काम अयो हांव कल्ल्याचो फायदोच घेनी हांव जीवन जगनीची कोणें सांगिल्लें म्हणटा जगू नाका म्हूण कोणें सांगिल्लें म्हूण म्हणटात. मृत्यू न म्हणे हा ब्रह्मचारी मृत्यू न म्हणे जटाधारी मृत्यू न म्हणे निराहारी योगेश्वर अशी सगळं गेलें. एक मृत्यूच खातीर समर्थांनी कितले 59 श्लोकांचो हो हें बरयल्या आणि शेवटी सांगल्या ऐसो ऐसे सकळही गेले परंतु एकच राहिले जे स्वरूपाकार झाले आत्मज्ञानी. म्हळ्यार आमी आत्मज्ञानी जाल्ल्यार ह्या राम रगाड्यांतल्यान आमी सुट्टात जनन मरण आमकां कळ्ळें न्ही. तरी त्या खातीर स्वरूपाकार जाल्लेले आत्मज्ञानी तितलेच आत्मरूप जावन राबतात आनी बाकी सगळे कालवश जाल्ले. सगळ्यांक आज ना फाय वच्चेंच शॉर्ट जर्नी सगळ्यांना बरें करून उलोवचें. मनुष्य मात्र हांसूं शकता मनुष्य मात्र मनशावर उलोवचें शकता. पोपट उलयता म्हणटा ती कितलो एकाच शब्द उलयत आसतलो बट नॉट एज युजल आमगेले वारी उलयना. तर जे उलोवचें गॉड उलोवच्याक पयशे लागतात वे पयशे लागनात. प्रत्येक कोणाक सूख दिवच्याक पयशे लागतात वे लागनात. आमगेलो गैरसमज आसा की पयशे दिले की बाकीचे लोक सुखी जातले ना. एक गॉड उलयलें गॉड उत्तर समजून घेतलें दुसऱ्यांगेल भावन समजून घेतलें कोणागेल मन दुखोवचें ना. आमी चातुर्मासांत हें सोडलें तें सोडलें म्हणटात. एक आमी हें करया नेक्स्ट चातुर्मासांत ह्या चातुर्मासांत केलेलें की कोणागेल मन दुखोवचें ना. हें एक आमगेलें कल म्हणटात आमी अमूक सोडलें तमूक सोडलें कलेपणी संकल्प करतात. तरी बुद्ध्यापूर्वक हे काळजी घेवन आमी कोणागेलें मन दुखोवचें ना. हें एक आमी व्रतशें घेवया चातुर्मासाच केल्याक प्रत्येक दिवस ए वन डे एट ए टायम आयचे दिवस हांव कोणालें मन दुखोवचें ना हें देवाल्या मागून दिवया. व्हडलें व्रत तें कितलो व्हड व्रत दॅट वील हेल्प अस ह्या रामरगाड्यांतल्यान सुटच्याक. तर अशी तें आमगेलें जावचें स्वहीत आमी कशें करचें विवेकी स्वस्वरूपी भरावे विवेक करून आमगेलें स्वरूप खरें कल्लें हें आमी सोदून काडया. तेमी ती समर्थ परत सांगता ती जिवा कर्मयोगे जनी जन्म झाला हरिसेवटी काळ मुखी निमाला महाथोरते मृत्यूपंथेची गेले किती एकते जन्मले आणि मेले. जय जय रघुवीर समर्थ. भिवंका म्हणना हां तू कले जायना
परत परत एकल्यान म्हळ्यार आमी एक भिशी पार्टी आशिल्ली तांकां कोणकी म्हळ्यार कोणाक पूण आमी अध्यात्म सांगू वचूं न्ही त्या भिशी पार्टींत वचून कोणकी थंय किर्तन दवरलेली ताणें आयकलें तुमकां हांतान जन्म मरणाच्या फेऱ्यांतान तुमकां जन्म नाका जाल्यार आपण मेळों न्ही जाय तर ती सांगता ती जन्म नाका आसतना आमी जर हें केलें मागीर भिशी पार्टी कशी करची म्हण मुखार जन्मांत म्हळ्यार एक जोक म्हूण सांगलो अशी सुद्दां मंडळी आसतात आमकां जायी म्हणटा ती जन्म जायी नाल्यार आमी उपभोगची कशी म्हण अशे सुद्दां लोक आसतात तांगेल तांकां जाल्यार आमी पूण ह्या मार्गार आमी आनंद मार्गार आशिल्ले आनंद यात्रेच्या मार्गार चमकतना आमी ठरवया आमकां ध्येय अशें दवरता टू एम लो इज अ क्रायम एम लो इज अ क्रायम आनी विश्वास दवन करता तर विश्वासाचें एक हें तुमकां सांगता मग आनी तूं भोग म्हणटे विश्वासाचेर एक कविता वाचली हांवें मराठीन तसं पण अगदी सोप्पेसं देवासमोर उभा होतो हताश मी हात जोडून डोळ्यामध्ये पाणी होते मनातून गेलो पूर्ण मोडून कल कर कसले वाईट दिवस येतात ते पण कल कर का म्हणून कळना देवा मुखार राबलो हात जोडून मी म्हणालो अरे देवा काय करू कळत नाही रे प्रश्नाचं उत्तर मिळत नाही तर देव म्हणाला विश्वास ठेव विश्वास दवरी कसं ठेवू सगळेच रस्ते बंद आहेत आशेचे दिवे पण बंद आहेत देव म्हणाला विश्वास ठेव पण त्याने सांगलं आज असं वास्तव आहे देवा जिथे आशेचा किरण सुद्धा नाही उद्या काही छान असेल असा आजचा क्षण नाही मी म्हणालो कशावर मी विश्वास ठेवावा जगामध्ये विश्वास आहे तुझ्याकडे काय पुरावा आहे देवाखा विचारले त्यांनी म्हणे कवीने की जगामध्ये विश्वास आहे का तुझ्याजवळ काय पुरावा मला विश्वास ठेव म्हणून सांगतोय शांतपणे हसत देव म्हणाला अरे बघ आकाशात बघ पक्षी उडतोय आकाशात आपले पंख पसरून विश्वास असतो ना त्याचा खाली न पडण्यावर मातीमध्ये आपण बी पेरतो रोज त्याला पाणी देतो तेव्हा आपला विश्वास असतो तुझा विश्वास असतो की तुझे हे रोप जन्म घेण्यावर रोप येतले हा जे तू विश्वास दोन उद्दा घालतात तशी बाळ झोपते खुशीत आईच्या खुशीत विश्वासच असतो ना त्याचा तिने सांभाळून घेण्यावर उद्याचे बेत बनवतो ते हे टुरिझम आणि खंयचे विणा वर्ल्ड खंय हे पाटील केसरी पाटील हाजे ताजे पयलेच भरून बसतात पैसे फाय आम्ही असत की नात गोतच ना उद्याचे बेत बनवतो रात्री डोळे मिटतो तेव्हा विश्वासच असतो ना तेव्हा पुन्हा प्रकाश होण्यावर आमगेल दोळ उघडतले आणि प्रकाश दिसतले हाजेर आमगेल विश्वास असता आज माझ्या दारी येऊन तें वचो तो म्हणटा देव म्हणटा तें सगळं वचो एक विचार करी आज तू मल्ले आयला विचारू अक्कल करू रे म्हणून आज माझ्या दारी येऊन आपली सगळी दुःख घेऊन विश्वास आहे तुझा मी हाक ऐकण्यावर मी तुझी हाक ऐकेन यावर तुझा विश्वास आहे म्हणून तू आलास असा विश्वास जागव मनात परिस्थिती बदलते रे एका क्षणात नकळत तुझ्या समोर असा एक क्षण येईल ज्याची आशा सोडली होतीस ना ते स्वप्न खरं होईल म्हणून सगळे रस्ते बंद होतील तेव्हा फक्त देव म्हणतो विश्वास ठेव जिथे संपते मर्यादा तुझी तिथून साथ देतो देव तुगल मर्यादा संपली फक्त विश्वास तशी विश्वास दवरचो म्हळ्यार आमकां कल्ले जायना कळ्ळें तर हें विश्वास दवरून आतां आमी दासबोध जाल्या वळया देहात्म योग म्हळ्यार जो पर्यंत आमचें जीवन आसा तावळ आमी कशी बरें करून वागता देह आनी आत्मा मेळून कसली कर्तूत करूं शकतात हें हांगा तांणी सांगल्या गमटे सांगल्या दशक 13 हाका नामरूप दशक म्हणटात नामरूप म्हळ्यार कळ्ळें मानवी मनोरचनेंतूं अशे विलक्षण गुण आसता की ताजे बळाचेर मनुष्य स्वता लागीं आनी जगा लागीं अत्यंत निपक्षपाती दृश्टीन पळोवचे शकता वय की न्ही आनी दृश्य जगांत इतले वस्तू आसा ती आनी इतले नाना नमुन्याचे म्हळ्यार जीव आसा ती सृश्टी आसा इतली विविधता आसा की ताका तें दिसता आमकां म्हळ्यार ताका रूप आसा आनी प्रत्येक विंगड आसा इतली विविधता आसा तावळे ताका नांव नासतना
लोकांक कशी व्यवहार कसो चलचो तेमी नाम ही दिमकाचे लागतात. हां तशी आमच्या जगात इतलं असंख्य सांगसान सान होड सगळे नमुने देह असत. चार वाणी असती. चार वाणी म्हळ्यार परा पश्यंती मध्यमा वैखरी ही वाणी सुद्धा नश्वर असत जाल्यार ती आस चार नमुन्याची वाणी असत. ह्या सर्वांक प्रेरण कोण दिता? आमगेलो आत्म दिता. ह्या सर्वांक कोणे तरी चलयत असता. चार खाणी देह. खाणी म्हळ्यार खंयच्यान उद्भव जाता तें उद्बीज. हां तशी जारज अंडज गर्भज म्हणटात जारजाक म्हळ्यार गर्भांतन जन्म घे. अंडज अंड्यांतन जन्म घेतात. आणि हे स्वेदज म्हळ्यार घाणींतन जन्म जातात. मच्छर आणि कसले उवो बिवो अशी असले. तर सगळे नमुन्याच्या खाणी हे इतले देह ते प्रत्येक देहाक चलयतले एक कॉमन फॅक्टर आसा तो म्हळ्यार आत्मा. तर हांगा हो जो समास आसा पयलो तो देहात्म योग आत्मान आत्म विवेक हो ताजे हें आसा. आनी नाम रूप विंगड नाम आनी दिवन कशें हें करचें हो अख्खो दशक ताजेरीच आसा. आत्मान आत्म विवेक करचो सारासार विवेक करचो कोण आमी निश्चळ आमी ह्या राम रगाड्यांतन सुटची कशी हें दाखोवचे खातीर फुल्ल 10 समास ह्या एक विशया भोवती अशी 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 फिरतात. तो पयलो समास आसा तो आत्मान आत्म विवेक. तरी आतां तुमकां सांगता की आत्मा मनांत घुसून मनाक प्रेरण दिता. कळ्ळें? इतले असंख्य सान व्हड देह आसा ती. हां जाल्यार कोणे कोणी तांकां चलयतलो आसता न्ही आनी ते कोण चलयत न्ही ताकाच आत्म म्हणटात. आनी तो कोणाक चलयत की ते सगळे अनात्म ते जड. कळ्ळें? म्हळ्यार ते आत्म्यान चलय शिवाय तें चलना. एक फातर दवरला कोणे पुणे हालय शिवाय तो हालना. तो फातरूच कल्याक आमगेलो देह आमी नित्याक पळयता ती तांत कले आश्चर्य किंवा एक जादू न्ही ती. नित्याक कितलो लोक आज आशिल्लो मनुश्य आनी घडयेन आसना आत्ता आशिल्लो तो जस्ट कोलॅप्स जाता आनी आत्म भायर पडटा. कडेन त्या देहाक कल्लय कळना. लोक ते स्मशाना व्हरतना श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम म्हणटात हडोडाने. पयलीं कोणाक की हाक वचुलेला आमी फिंद्रलाक तावळी थोडे लोक मनान म्हणटाले. एकल्यान म्हळें तें हडान म्हणका न्हय म्हण. हडान म्हणचे कल्याक बाकीच्यांक आयकुनच्याक ते प्रेताक काय आयकुनच्याक जायना. ताका आयकता आत्म ना ताजेन तूं तशी जाता. तेमी तें आयकोनचें आसता इतरां खातीर. पळय अशीची स्थिती तुका सुद्दां जावची स म्हण ताचे खातीर श्रीराम जय राम म्हण कायम म्हण. हां हें आत्मा आत्म मनान घुसून मनाक प्रेरण दिता. मागीर मन ह्या आत्म्या शक्ती घेवन शरिरात सगळी क्रिया मेंदू मार्फत करयता. कळ्ळें? आनी हे आत्मा आनी देह हे एकमेका शिवाय कसले एकय काम करूं शकनात. हा मनुष्य मेल्लो आत्मा सोणूचलो देहाक तो आत्म्यान ठरयलें मगल आत्तपुणी उद्धार करून घेवया. हांव इतले दिवस करून घेनी हांव त्या मनाच्या हातूंत गुरफटलो संस्कार घालोवचे आसत. आतां कशें घालोवचें तर परत ताका देहच घेवंक लागता. ताजे शिवाय त्या देहांत आयले शिवाय तो स्वता उद्धार करूं शकना. म्हणून एक देह म्हळ्यार जड जड म्हळ्यार मिडियम माध्यम. आतां हांव उलयतां तुमचल्या थंय पावनची कोणें आज समर्थ म्हाका प्रेरण दिता आसत. ती प्रेरणा हांव एक मिडियम आसत मगल वैखरींतन तें भायर पडतस. तें भायर पडले तुमचल्या थंय पावच्याक सुद्दां एक माध्यम लागता. जर इंटरनेट ना बंद पडटा आनी कसलें रेकॉर्डिंग ना तर रेकॉर्ड जायना आशिल्लो ना जाता. नंतर मदेंच बंद पडटा मदेंच चालू उरता. हां हें सगळ्याक मिडियम जाय. हें सगळें म्हणलें परत परत आयकूनच्याक तुमकां नुस्तें मोबायल आसल्यार जाय न्ही तो चालू करता तो ट्यून करता बरोबर. हें सगळें करपा लागता. तशी त्या आत्म्याचे आमी हांगा आत्म जेन्ना मनांत घुसता तें मनच जावन वता. मनांत एकरूप जाता आनी मन सगळें काम करता. ताका इतली शक्ती मेळटा आत्म्यागली. तें मन कशें आसत म्हणलें आनी म्हळ्यार जड आनी आत्मा योग आत्मा शक्ती स्त्रोत तो कशी करता. देहात्म योग एका शिवाय एक कसलें काम करूं शकना. शरिराक जिवंत दवरतली.
हां इंद्रियांक चेतन दितली, मनाचे व्यापारांक प्रेरण दितली. मनाच अनेक व्यापार बरे वाईट. अरे मन वढाय वढाय इतले गोमटे दिल्ल्यान तिणें एक बहिणाबाई म्हणून संत आशिल्ली, संत तुकारामांगो शिश्य, तिणें एक इतले गोमटे बरयल्या. मन वढाय वढाय उभ्या पिकातल ढोर, किती हाकल हाकल फिर येत पिकावर, फिर येत पिकावर. मन मोकाट मोकाट. आता मोकाट आणि दुसरी म्हळ्यार कले मन मारून जगचें. एकेकडे अगदी अशी करून बसता ती, मान गळ मान आडवी घालून तांची मीत कल्ले जायना, यो हांव कल्ल करूं म्हज्यान जायना म्हणून तें कल्ले जायना म्हळ्यार एक निराशान तुजी लोळतं पडचें. आलशी कसले करची ताकद आसता वापरची ना. निद्दल कडेन सगळें खावच्या मेळटा पिवच्या मेळटा, तेमी आपणाक कले करता तूं करचींच ना अशें जें आसता तें मन हें मुरदाड म्हणटात न्ही. थोडे लोक अगदी बावळ अशी राखतात, थोडे मन मेल्लेलशें मुरदाड मन म्हणटात. ते त्या काळान समर्थांगेल काळान तें मस्त आशिल्लें. म्हळ्यार तांगेल घर उद्ध्वस्त जातालें, तांगेल देव चोरून व्हरताले. देव म्हळ्यार देवाल विग्रह चोरून व्हरताले. तांकां भक्ती आशिल्ली न्हय. ते देव कोणाकय चोरूंक जायनाची. देव कोणा चोरू जातले ना, जाल्यार मागीर देव हांग आस. पण हांग देव आस हाजी जाणीव तुमकां जो पर्यंत आसना त्या वेळ त्या विग्रहाची पूजा करून तांतू पयलीं देवत्व पळोवंक. त्यावेळी एक मिडियम आस. आमगेलो देव हांग पळोवनच्याक भितर हृदयांत आशिल्लो, त्या विग्रहांत पयलीं आमगेल्या मनान देवत्व पळोवनचें शिकता. तर तेच विग्रह कोण उबारून व्हरतात. अरे आमगेल्या बायले चेडवांक दांडावन व्हरतालीं आनी तांकां भ्रश्ट करतालीं, मान घालतालीं, नाक्क जालेले भीक मागच्या लायतात. आनी ही गोश्ट अजुनी चालूच, अजुनी चालूच. त्या वेळी ते कोण हें करता की ते मोकाट मन, मोकाट. आनी कोण आराम अशी पळयत रावता. ती मुरदाड मन मेल्लेली कसलें करना ती. तुमकां कले हात ना, तुमकां कले भेज नावे, तांकां वांचय येता की ना, करना ती. कितली ताकद खावन पिवन धडधाकट आसता ती, जाल्यार मनच मेल्लेलें. मनाची शक्ती आशिल्ले शिवाय कल्ले करूं जायना. एक वाग से सूण आशिल्ले एकल्या घरा, अजिबात भुंक नाशिल्लें. तर म्हाका सुण्या भंय बचुले यो ते सुणे कले करता की ना ना ना, तो वाग सो दिसता भंय. आनी ताणें मनार घेतल्यार तो वाग आसत जाल्यार तो भुंकनाची. मग उपयोग कसलो तर सुण्या चोर येयले तर तो भुंकना. कसलो उपयोग? वाग म्हळ्यार नांव दवरलें ताका वाग म्हणून. उपयोग कसलो वाग येतो? सुण्याक काम सुणें करना तो. तसलें तर तशी मुरदाड मने उपयोग ना. तशी मन मोकाट असूनय उपयोग ना. मन मोकाट मोकाट त्याला ठाई ठाई वाटा, जशा वाऱ्यानं चालल्या पाण्यावरल्या रे लाटा. वार आयली की हे लाट उदकांतल्यो वाट्टेल तशी वतात, खंयचे दिशेन वार आयले त्या बाजून वतात, खंयच्यान वचका तशी येना. तशी मन लहरी लहरी, लहर आयली थंय वता तें. ताका जर काबू कर न्ही, आमगेलें खंय चुकता गो तसलें. मन आमकां उपयोगा खातीर म्हूण देवान दिल्या, एक शक्ती म्हणून. आनी आत्मा तांतू शीर्ण म्हणटा हें सम वापराती म्हूण. जाल्यार त्या आमगेल्या मनाची रिमोट आमी दुसऱ्यांगेल्या हातान दिवन दवरतात. हें वापर म्हणून. म्हाका टी व्ही लावच्या कळना, तर हांव म्हगेलो टीव्हीच रिमोट दुसऱ्या हातान दिलो. ताणें लायल्यार मात्र तो टी व्ही लागता. म्हाका कसलें पळोवंक म्हूण दिसल्यार तो टी व्ही लागना. आनी ताणें खंयचे वायट प्रोग्राम पळोवचे आसा ती ते तो पळयता आनी त्याची म्हाका पळोवंक लागतात. तशी सुद्दां उपयोग ना न्ही. तशी उपयोग ना. तशी मन लहरी लहरी, त्याले हाती धरे कोण, उंडारलं जसं वारा वाहदान. वाऱ्यात जे वाद अशी येता न्ही तशी उंडारता. उंडारची म्हळ्यार ते नवीन जन्म येईल वासरू गणेस न्ही, किंवा मोकाट सुटील बैल, तो बाल वयर करून धांवता पडता शेतांत आनी नास धूस करता. तशें आमगेलें मन, लोकांगेलें मन नास धूस करता. मन लोकांगेलें बरेपण नास धूस करता. कोणागेलो आत्मविश्वास घालयता, वायट उलोवन उलोवन तांकां त्रास दिता. असलें तें मन, असलें मन जहेरी जहेरी, विशारी. इतलें की ते म्हणटात न्ही, आमगेल्या हांगा एक जोक जालेलो. एकलो पाप ऑफिसार लेट आयलो आनी आपण जावन सांगच्या लागलो,
लेट आयकल्या म्हळ्यार म्हाका एक सूण चाबलें म्हण. म्हाका हॉस्पिटलां वचून तें इंजेक्शन घेवंक लागतात न्ही, बोंबले भोंवती 14 इंजेक्शन घेवंक लागतालें त्या वेळार. तें घेवनचे आपण वचूले म्हणून लेट जालो. अन्य एक अंकल म्हणे, अरे बघायला पाहिजे होतं ते कुत्रं कोण ज्याने चावलं ना ते मेलं का काय. कारण पागल कुत्रं असलं ना मेलं तर खूप त्रास होतो. त्यावेळी तीच रकल सांगस, अरे हा काय इतका विषारी आहे का ह्याला चावलं आणि कुत्रा मरेल. हा विचार आहेस की हा जोक म्हणून सोडली येते. पण असल्यामगल मन असतं जयरी जयरी याचं न्यार रे तंतर. अरे इच्छू साप बरा त्याले उतारे मंतर. त्या काळात तू मंत्र कोण उतारताले. मन पाखरू पाखरू त्याची काय सांगू मात. आत्ता होत भुईवर गेय गेय आभाळात. आभाळात गेल ते आत्ता अंगाशिले गेल ते खय की हा. मन चपळ 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 त्याले नाही जरा धीर. तठे वैसनी ईज आलं आलं धरतीवर. जशी वीज आकाशात झम्मकन तो घेता नासधूस करता तशी हे चपळ मन केन्ना येऊन कोणाचेर घाल घालत सांगू जायना. मन एवढं एवढं मन केद दिसतवे. ऑपरेशन केलं मन खयस म्हणून दिसतवे दिसना. जसा खाकसचा खसखशीत दाण खाकसचा दाना मन केवड केवड त्यात आभाय मायना. व्हड म्हणून गेल्यार इतलें व्यापक जाता मन. आमी व्यापक केल्ल्यारी ते इतलें आमगेले बरें करून वापरल्यारी सगळे कुटुंबी आमगेले कुटुंबच इतलें व्हड करता मायेन. मायेच्या पदरा मुळाक मनाची माया इतलें व्हड आसता प्रेम की त्या मनाच प्रेमान सगळ्यांक जिंकच्या जाता आमकां. त्यात मायेना मायेना देवा कसं दिलं मन असं नाही रे दुनियात. देवाक ती म्हणटा अशी विचित्र मन हे कशी रे दिल तुवें. असा कसा रे योगी काय तुझी करामत. देवा असं कसं रे हे मन असं कसं रे घडलं. कुठे जागेपणी तुले असं सपन पडलं. म्हणून ती कवयित्री बहिणाबाई तुकारामा शिष्या ती पाप तशी इलिटरेट असेल, ती ब्राह्मणा बायल असेल पण जास्ती शिक्कन असेल. पण ती सगळे निसर्गांतान शिकली आणि तिका सगळे अनुभवाचे ज्ञान असेल. तशी प्रत्ययाचे ज्ञान समर्थ म्हणतात न्ही तशी देहात्म योग करतना मन हे मेन. आत्मा मनाचे रोग हे घेवन रूप घेवन सगळ्यांक देहाचे कारभार चलयता. तें कशी तें आमी आत्तां पळोवया. तरी हांकल जाल्यार देह नाशवंत असत जड असत पण ताजे माध्यमा शिवाय नुसते आत्मा आमगेलो उद्धार करू शकना. पळयलां मी तशी देह वापरच्या दिला ताजी काळजी घेवका जाल्यार एक असं आमी मिसअंडरस्टँडींग असू नये की आमी इतली काळजी घेतली म्हळ्यार तो अमर जालो ना. तो अमर जायना, तो विनाश आल्यार वताच असत. पण आमी जाता तितलें करचें. अपेक्षा दवरची केन्नापुणी वचस उद्दाक केन्नापुणी वचचेस जाल्यार पयलींच आमगेलें जाता तितलें काम करून घेवची. आमगेलें कितें जाता तितले संस्कार चडोवन घेवचे. मरावे परी किर्ती रुपे सगळे लोकांक भजनां लावचे. सगळ्यांगेले भजन म्हळ्यार कळ्ळें भजनम भक्ती भागो भक्ती भंजनम भक्ती भज सेवायाम. परत हांव तें एक्सप्लेन करना. हां देवा स्तुती भजन करचें. भागो भक्ती देवा लेखा भाग आसा म्हणून नात जोडचुंचे. गेट कनेक्टेड ऑलवेज. हां तशी हें भागो भक्ती भंजनम भक्ती म्हळ्यार आमगेले वायट गुणांत भंजन करचें. बुद्ध्यापूर्वक भंजन करचें ठरोवन त्यागार्थ आनी ताजी आजूबाजूच्यांक मदत घेवची. उलट कोणें आमगेले दोश दाखयल्यारी तांकां थँक्यू म्हणका. जाल्यार आमगेले तोंडाक काळें लागल्यार आमकां दिसना काळडेन पळोवंक लागता. तशी दुसऱ्यांगेलें मन किंवां आमगेलें सुद्दां मन म्हळ्यार कांडशी त्या कांडेन पळोवंका. तर हें इप्सीत साध्य करून घेवंका. आनी भज सेवायाम सेवा करका सगळ्यांगेली हें मनान करका. मगल मन तो आत्मा मज्जान जो आसा तोच ताज्यांत आसा. हांव म्हणटा तो एकच तोच आत्मा मगल देहान बसून जो आत्मा म्हाका चलयत आसा तोच आत्मा दुसऱ्यांगेल्या हात बसून ताका चलयत आसा. त्यावेळी आमी खासा भावंड न्हय आमी एकच आत्मा एकच देहाचे हे हाजे ब्रह्मागेले एकच अवयव पुरे महाविष्णूगेले अवयव म्हण येलो. तशी एक हातान दुसऱ्या हातान सेवा केल्यार कसले उपकार करना तेमी. हें लेखून जर भज सेवायाम केल्यारी आमगेलें शरीर आशिल्ल्याचें मस्त संस्कार वतात. मस्त प्रारब्ध इजिली भोगू जाता. आराम भोगू जाता.
आम्ही जशी दुसऱ्या मदत करतात ती दुसरी आमकां मदत करतात हो मगल अनुभव असो कितले प्रेयर्स करता ती कसले आतां आमच्यातल्यान बरें ना म्हळ्यार कितले लोक आमचे खातीर प्रेयर करता ती आमगेले बरेंपण जावंका म्हणून कसले उपाय सुचयता ती येवन मदत करता ती सगळे नमुन्याक मदत करता कशी जे पेरले ते उगवले आमी माय पेरल्यारी आमकां माय मेळटा माय म्हळ्यार हांगा पयस न्हय मस्तपण पयशे इन्वेस्ट केले बुडता ती जाल्यार प्रेम इन्वेस्ट केलें केन्नाय बुड्डना इतलें लक्षात दवरात तर आतां आमी हें वाचच्या ह्या समासान समर्थांनी अनात्मा हो शब्द जड पंचभौतिक शरीर आणि आत्मा हो शब्द जीवात्मा जीवात्मा म्हळ्यार कळ्ळें की हू ॲक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन निश्चळ आणि जड निश्चळ परब्रह्म ताका कल्लें हें ना अविनाशी एकदम कसलें ना ताका अवयव ना ती ताका कल्लें तें फक्त आस आनी कायम जिवंत आस तें अविनाशी ताका नाशय ना ताका जन्मय ना आदि अंती स्थित्यंतर कल्लें ना ताका तसलें तें आनी जड जड म्हळ्यार अति जड ताका कल्लें करूं जायना ताची लिंक हो म्हळ्यार आत्मा 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 हो मूळ प्रकृतीचे आमगेले मूळ माया तिगल एक अंश जावन तो प्रत्येक देहांत सांवाड देहांत बैसून तो मनांत घुसून मनाक शिकयता मन चलयता आनी मनाचे थ्रू तो जीवात्म जावन तो आत्म जेन्ना मनांत शिरता ताका जीवात्मा म्हणटात तो जीवात्मा आमकां चलयता तरी अध्यात्मशास्त्रांत आत्मा हो शब्द केन्ना परब्रह्म ह्या अर्थाने वापरता ती तर एक पण जीवात्मा किंवा मन ह्या अर्थानेही आत्मा हा शब्द वापरतात तर जेन्ना तो परब्रह्म ह्या अर्थान वापरता ती त्या तो निश्चल निर्विकार निसंग असता जाल्यार आनी ते असं निर्विकार निश्चळ कोण पळयल्या आमी येदोळच्या कांय पळयली जाल्यार आत्मशब्द जीवात्मा ह्या अर्थाने मनय आमी पळयली जाल्यार मन कलकल करतूत करतात सांगिल बरी ताज्यान तूं विकार चंचलता सुख दुःख आदी दोष निर्माण जालेले असतात मनांतून परब्रह्म हे साक्षी असतात ते सुखय पावना दुःखय पावना जाल्यार जीवात्मा हो परब्रह्माक मेळ्ळे चेतने मिती सुखी किंवा दुःखी जालेल्याचो भासाच अनुभव घेता सुखय मन अनुभवता दुःखय मन अनुभवता आनंदाचो अनुभव मनाक येता इवन आमकां समाधी अनुभव जो आसता तो मनाक येता पयले निर्विचार अवस्था मनाची जाता जे काही बरें वायट मन करता आनी मन एव मनुष्याणां कारणं बद्ध मोक्षयोग मन हे दुहेरी शस्त्र जशें आमी कलेपणी हाडलें वापरच्या गोतना कशें म्हण तर वाटेल तशी वापरल्यार आमकां घात करता बद्ध विशयो हे आनी मुक्तय निर्विशयो मनः बद्ध जाता तेन्ना विशयांत बद्ध जाता पळय तेन्ना आमकां बद्ध करून घालता तें बद्ध जिवन आनी केन्ना निर्विशयी जाता त्या वेळार तो साक्षात आत्म्याचो अनुभव आमकां कोण दिता आनी आमी परमात्मा परब्रह्माचो थंय चुले व्हरता तें मनची आनी कड्डेर पाप जुगुळटा अशी तर हो जीवात्मा परब्रह्माला एकरूप जाल्यार आपणच आनंद स्वरूप आनी ज्ञान स्वरूप आसता ती अशी अनुभूती आमकां येता तावळ ते मनाच उन्मन जालेलें आसता मागशी वळून पळयलें मन नाची खंय गेलें मनाच उन्मन जालें मन नाची जाता मन हें एक मिडियम आसा आनी आत्मा ताका मनांत शिरून ताका चेतन दिता प्रेरण दिता मेंदू हवय तशीच हें जड जाल्यार ऑपरेटर मन कॉम्प्युटरचो आसता मेंदू म्हळ्यार इतलो प्रगल्भ जाता चलयतलो समज का नाल्यार नाक्क जाल्यार करता तो मन समना जाल्यार भगवद्गीतेन तूं हा आत्मा हो शब्द केन्ना केन्ना निर्गुण ब्रह्म ह्या अर्थान वापरता ती तर केन्ना केन्ना जीवात्मा किंवा मन ह्या अर्थाने वापरतात जाल्यार ह्या समासान तूं तांणी हो देह म्हळ्यार जड आनी हांगा आत्मा म्हळ्यार मन ह्या अर्थाने जीवात्मा ह्या अर्थाने वापरला कळ्ळें न्हय जड शरीर आनी अनात्मा आनी त्या तांतूं राबून सुख दुःख भोगतलें तें मन किंवा जीवात्मा हो आत्मा म्हणून
दोन्हीतलं फरक साधकान समजून घेऊ का. श्री समर्थ म्हणतात जीवात्मा हे सूक्ष्म शरीर, जड शरीर हे स्थूल शरीर दिसतमका जाल्यार जीवात्मा दिसना, मन दिसना, वीज दिसना, खंयचेय चलच्याक कल्लेपणी शक्ती लागता न्हय. तर मन ही शक्ती आसत आणि शक्ती सुद्धा हें जावच्याक ताका मूळ स्त्रोत लागता, तो आत्मा. तो आत्मा मन आनी शीर न्हू, तो जीवात्मा किंवा मन जाता आणि मन सगळं चलयता. ताजें आमी गोमटे करून हें करया कशें म्हणून. आतां वाचता दशक 13वा नाम रूप श्रीराम समर्थ. दशक 13वा ताजें हें केलें म्हळ्यार आत्मानात्म वियोग हें आत्मानात्म विवेक नाम. थोडक्यान म्हळ्यार देहात्म योग म्हळ्यार केल्लें म्हणून आमकां दिल्या. श्रीराम समर्थ. आत्मानात्म विवेक करावा. आत्म खंयचो अनात्म खंयचें हाजेर केन्नाय विचार करता. आमगे देह इतले पडटात तर देह जड, पण देहा शिवाय आत्म कले करू शकना आणि आत्म्या शिवाय देह कले करू शकना. त्यामिती हा जो विवेक म्हळ्यार केलें की देहात्म योग कशी साधचो आणि आमगेल मॅक्झिमम फायदो करून घेवचो. आयदां ना जाल्यार उदक खंयच्यान भरतलीं. उदक वता म्हूण कळ्ळें, भोर उकले पिंप ना बालदी ना कले ना, कल्ल्यान भरतलीं. तान लागल्या पिवच्या कले ना, ओन जळपणी लागता. तशी देह लागता कल्याचो उपभोग घेवच्याक. जाल्यार मूळ पिवच्या उदक ना तान लागले तळकल पितर नुस्तें देह आसत. तशी जायना. त्यामिती आत्मानात्म विवेक करावा, करून बरा विवरावा. विवरोन विवेचन करता, ताजेर चिंतन मनन करता. विवरोन सुदृढ धरावा जीवामध्ये. आता जीव म्हळ्यार कोण? जीवात्मा म्हळ्यार मन. आत्मा कोण, अनात्मा कोण? मनान विचार करत. विचार केन्ना मन करता. बरे विचार मन करता, वायटय विचार मन करता. आत्मा कोण, अनात्मा कोण, त्याचे करावे विवरण. तेची आता निरूपण सावध ऐका. अरे चारी खाणी चारी वाणी तावळ दाखयल वरी. चारी खाणी चारी वाणी, चारी खाणी सांगल्या प्रत्येक नमुन्याचे देह, सान दोन हड्ड दोन मनुष्य सगळे. आणि वाणी म्हळ्यार परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी. हे पहिले स्फुरण याद दवर न्हू. खंयचे स्फुरणाक प्रेरण दिवका हें मन ठरयता. आणि मन म्हळ्यारच जीवात्मा. कळ्ळें? म्हळ्यार तांतूं आत्म शीर न्हू, तें मन चलयत आसता ती शक्ती. जशी प्लॅनचेट चलयतात न्ही, तांत आत्म येता म्हणटात. तेका हांव कोण पळय न्ही जाल्यार अशी म्हणटात की ताच्यान तो आत्म येता आनी तें हालयता म्हणून कॉयन. तशी त्या मनांत आत्म बैसून तें मन तें चलयता. चारी खाणी चारी वाणी, 84 लक्ष जीव प्राणी. संख्या बोलिली पुराणी वर्तती आता. आमकां दिसता ती नाना प्रकारीची शरीरे सृष्टीत दिसती अपारे. तयामध्ये निर्धारे आत्मा कवणू. आता इतली शरीर दिसता ती आत्म कशी ओळखचो, आत्म एक्झॅक्टली कल करता अशी जर विचारले ताका समर्थाने आता इतले गोमटे कोण सांगल्या. आत्म कल करता म्हळ्यार हो जीवात्मा मनान बैसून कल करता म्हळ्यार मन थोडक्यात कल करता. आमकां दोळे आसत जाल्यार कुर्डांकय दोळे आसतात. ताका दिसतवे दिसना, तरी तो आत्मा दृष्टीमध्ये पाहतो, श्रवणामध्ये ऐकतो म्हळ्यार कानान बैसून ऐकता, रसनेमध्ये स्वाद घेतो प्रत्यक्ष. आता जीव असं ते मेल्लेले जिब्बेन तूं गंगाजल घालतात तोंडांत, ताका मेळतवे ताका स्वाद मेळतवे ना. आत्म वचुलो जाल्यार हांगा तशें न्ही. रसनेमध्ये स्वाद घेतो प्रत्यक्ष. आता घ्राणामध्ये वास घेतो, सर्वांगी तो स्पर्शतो, स्पर्श जाणेता, गरम थंड. वाचेमध्ये बोलवितो, जाणून शब्द. शब्द जाणून वाचे थ्रू खंयच्याक सम प्रेरण दिली ते वाचेन थान उलयता. वायट उलयता, बरें उलयता, वय की न्ही. हे सगळं घाण वासय तोच घेता, बरे वासय तोच घेता. स्पर्शय तशीच. बरे स्पर्श असतात मायेचे आणि मार वरिल्ले स्पर्श असतात. वायट आयकूनचे आसता, बरें आयकूनचे आसता, बरें पळोवनचे आसता, वायट पळोवनचे आसता. स्वाद तशीच, बरें खावचें आसता, वाटेल तें खावचें आसता. तशी सावधान आणि चंचळ, चहूकडे चळवळ, एकलाची चालवी सकळ इंद्रियद्वारा. एकूच आत्मा इतलं होड आणि इतलं सूक्ष्म जावन एक
एक हंत एक एक सेल्लांत तो आत्मा बशिल्लो आसता, मन असता. प्रत्येक बॉडी सेल्लाक अंतर्बाह्य व्यापून मन असता. हें सिद्ध जाल्ल्या सायन्सांतून. व्यापून मन असता. त्यांनीच आमी पॉझिटिव्ह थिंकींग केल्यारी जेन्ना ती बॉडी सेल मरत असता, मन सटकन मरना. त्या बॉडी सेल मरतना त्याक जर ऑर्डर दिली, ऑटो सजेशन मनाने की तू हेल्दी आस, तू हेल्दी आस, की नवीनचे सेल्स हेल्दी येतात आणि मनुष्य हेल्दी जाता. हें सायन्स आसा. सावधान आणि चंचळ चौकडे चळवळ एकलाची चालवी सकळ इंद्रियांद्वारा. हात पाय चालवी, हात चालवी, भ्रुकुटी पालवी, डोळा घालवी. कोणाक डोळ मारता, कोणाक अशी हें करता, कलेपणी संकेत खूण करता, संकेत खुणा बोलवी तोची आत्मा. धिटाई, लाजवी, खाजवी, खोकवी, ओकवी, थुंकवी, ह्या सगळी क्रिया देहाची ज्या जाता ती ह्या खंयचेय मृत शरीराला थंग जायना ती. अन्न जेवून उदक सेवी तोची आत्मा. मळमूत्र त्याग करी, शरीर मात्र सावरी. प्रवृत्ती निवृत्ती विवरी तोची आत्मा. प्रवृत्ती म्हळ्याकले, निवृत्ती म्हळ्याकले, हें आयकता, ताजे चिंतन मनन करता तोच आत्मा. ऐके, देखे, हुंगे, चाखे, नाना प्रकारे ओळखे, संतोष पावे आणि धाके भित्ता तोची आत्मा. भिवेला भित्ता एक एक म्हणता, भित्त सो दाखयता. प्रत्यक्ष आत्मता तसं ना. तो मनांत गुंतून मन ताजो अनुभव घेता, सुखाचो दुःखाचो, आनंद विनोद उद्वेग चिंता, काया छाया माया ममता. आत्मत्वे पावे नाना व्यथा तोची आत्मा. त्या आत्म्या मी ती आत्मतांत त्या मनांत घुसलेलं आशिल्ली मी ती, त्या मन हे सगळे नाना व्यथा ह्यो अनुभव घेता. मन अनुभव घेता. पदार्थांची आस्था धरी तांत गुंतून पडता, जाई जाई म्हणून. जनी वाईट बरे करी, आपल्या राखे पराव्या मारी. आपणाला मात्र माझा तो बाब्या, दुसऱ्याचं ते कार्टक आहे असले विचार करता तोवे आत्मा तोची आत्मा. अथांग हा आत्मा शब्द आत्मतत्वाक दिनी, हे मनाक दिला. जो आत्मतत्व स त्या मनांत बैसून सगळी काम मन करता. कळले? त्या मनाच काबू तक धरका, मनाक आमी काबून दवरका. युद्ध होता दोहीकडे, नाना शरीरी वावडे. युद्ध जाता, मारामार जातात, सगळ्यांक परस पडे, पाडी पडे तोची आत्मा. तो येतो जातो, देही वर्ततो, हसतो रडतो प्रस्तावतो, समर्थ करंटा होतो व्यापासारिका. खंयच्यान ताका पायच जाता, खंयच्यान ताका बिझनेस बुडता, दिवाळखोर जाता. होतो लंडी म्हळ्यार भित्र, होतो बळकट, होतो विद्यावंत, होतो धट धैर्यवान, न्यायवंत, होतो उद्धट तोची आत्मा. म्हळ्यार विंगड नमुन्याचे रिॲक्शन दिले ती. धीर उदार आणि कृपण, वेडा आणि विचक्षण, पिस्स नाल्यार भोव बुद्धिवंतू, उच्छक आणि सहिष्णू. उच्छक म्हळ्यार उच्छाद मांडलो, गोंधळ घालता कल्लेपणी वागून तशी. नाल्यार सहिष्णू म्हळ्यार दुसऱ्यांक भावन समजून घेतात, सहिष्णू तोची आत्मा. विद्या कुविद्या दोहीकडे, विद्येंतूय ताका आनंद मेळटा मनाक, आणि कुविद्य करपळ लोकांक फसोवचे, दुसऱ्याला थंग पयशे उकळोवचे, तांतूय तो आनंद अनुभव करता. हो कोणू जीवात्मा. जेथे तेथे सर्वांकडे तोची आत्मा. निजे उठे बैसे चाले धावे धावडी, डोले तोले सायरे धायरे केले तोची आत्मा. नाती जोडसिता, पोथी वाची अर्थ सांगे, ताळ धरी गाऊ लागे, वाद विवाद वाऊगे तोची आत्मा. आत्मा नसता देहांतरी, मग ते प्रेत सचराचे. देह संगे आत्मा करी सर्व काही. देहाशिवाय आत्म्या कल्ले करू जायना. म्हळ्यार मन आशिल्ले शिवाय कसलें करू जायना. एक एकल्यांक डिमेन्शिया जाता, तांकां कसलें कळना पाप, कसलें कळना. कड्डेर कडेन ते दे बिकम जस्ट डिपेंडन्स, तांकां कसलें कळना. आत्मा आसता तांतूं, पण तें मनच डेड जाल्यार कसलें कळना. मागीर आत्मा हगूर हगूर वता मागीर बेजार. एके विण एक काय, कामा नये वाया जाय. फक्त आत्मा असूनही चलना, फक्त देह असूनही चलना. म्हणून हा उपाय देह योग, देहात्म योग म्हणतात ताका. देह अनित्य, आत्मा नित्य, हाच विवेक नित्यानित्य. अवघे सूक्ष्माचे कृत्य जाणती ज्ञानी. ज्ञानी मनुष्यांनी हांगा आमी पिंडाचे आत्मनिवेदन करता. आत्मनिवेदन पिंडाचे म्हळ्यार कसलें की जे दृश्य सगळं दिसता, जड जे जे जड वस्तू आसा ती, ते देवाने आमचे खातीर दिल्या ती, आमकां दिल्या ती.
आम्ही आनंद उपभोग म्हणून दिल्यात. तरी देवातून दिलेलं असं आमगेल कले नात इदम न मम, इदम न मम. कळणे? हे सगळे ते व्यावृत्ती होम म्हणून करतात. घर घेतलं की सगळे इदम न मम ताका आहुती दितात. हां, ओम भूर्भुवः स्वः ते म्हणू हे सूर्या कले ओम भूस्वः भूस्वः सूर्याय इदम न मम, अग्नये इदम न मम, अशी सगळं म्हणून आम्ही आहुती दितात. हे मगल नाही, ते मगल नाही. हे कल्ल्याक आमगेलं मनाक पहिलेच समजावचे. घर घेतल्या बाई हे मगल नाही, हे देवातून दिलेलं आहे. हां, अनित्यच पाय परत पडचेच. तशी हो देह तवे अनित्य जाल्यार आत्मनित्य. त्यामुळे ती ताल्ल्याक आम्ही लक्ष दिल्या. आत्मा कल म्हणचेस त्या आत्म्याच्या रिअलायझेशना खातीर. आत्मा म्हळ्यार देव. आतां हांगा चंचळ आत्मा ताका आमी शरीर वचका की जो आत्मा नित्य आसा मध्यान जो आसा तोच बाकीच्यांत आसा. हें चंचळ आत्मनिवेदन. तो चंचळपणान करता वय पण तोच आत्मा दुसऱ्यांत आसा. हें चंचल आत्मनिवेदन. आणि तशी करता 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 कड्डेर विवेकाने नित्य अनित्य हाचे समज जाले की आमी खंय वचून पावता ती निश्चळ जाले. आणि तावळी जड आत्मनिवेदन हांव केलें. चंचळ आत्मनिवेदन म्हळ्यार हांव त्या चंचळांत एक रूप जावच्या पळयता. ईश्वरा म्हाका तुका चरणांत स्थान दी. चरणांत स्थान म्हळ्यार खंय मेळटा? मूळ मायेचे मुळाले थंय आमी वचून पावतात. ताजे पेलदिकान परब्रह्म आसा. ताजे पेलदिकाने तर त्यांची जर सतत आमी दवरलें केन्ना आनी तावळे सद्गुरू मदत करतात. सद्गुरू परब्रह्मांतन आयलेत आनी आमकां घेवच्या कच आयलेत. त्यामुळे तांकां जर शरण वचुली आमी तावळी कल जाता ते आमकां गप करून थंय व्हरतात. पण आमगेली इतली तयार जावंक. त्यामुळे ती हांगा तांणी सांगलें पिंडी देह धरता जीव. पिंडांतून जो आत्मा जीवरूप जावन आयलो, जीवात्मा ताणें देह धरून येवन आयला. तशी ब्रह्मांडी देह धरता शिव. ब्रह्मांडाचो एक देहच न्हय, सृष्टी. ते सगळं चल्ल्या सृष्टीन जे प्रकार चल्ल्या ती. ईश्वर तनु चतुष्टय सर्व ईश्वर धरता. सगळे चार जी हे आसा ती सगळी ईश्वर करता. ईश्वरा त्रिगुणा परता जो ईश्वर. हे त्रिगुण ईश्वर म्हळ्यार ब्रह्मा विष्णू महेश तेवे जन्म आयल्या ती. तांकां स्थिती आसा, तांगेले नाश जावंचे. त्या मूळ मायेन थोन आयल्या ती. गुण चतुष्टय म्हणटात ताका. तांतून तनु चतुष्टय तो ईश्वर मूळ माया. तांतू थोन त्रिगुण आनी पंचमहाभूतां येयली. ते मुखाल समासांत येता. तेवें पळय आजी त्रिगुणापती जो ईश्वर अर्धनारी नटेश्वर जो येता ताका अर्धनारी नटेश्वर म्हळ्यार तो दादलोय न्हय बायलोय न्हय. ताका तत्व म्हणटात. तत्व तत्व म्हळ्यार कळ्ळें जस्ट आस तत्व. तें कल्लें आसा. तत् म्हळ्यार सह सा आनी तें तत् म्हळ्यार नपुसकलिंगी. तो राम कृष्ण तो ईश्वर. ती देवी ते आनी खंयची खंयची देवी सगळें नांव आसत. दुर्गा परमेश्वरी आनी हे त्रिभुवनेश्वरी सगळें जाण भुवनेश्वरी सगळें नांव आसत. तर आनी तें चैतन्य तें आनंद स्वरूप तें आमगेलें प्रेम स्वरूप. हें सगळें जें आसा तें कळ्ळें तो सगळें मेळून अर्धनारी नटेश्वर. ताका त्या जो एक्चुअल आत्मा आसता आत्मतत्व म्हणटात ताका. निश्चळ परब्रह्म न्हय, निश्चळ न्हय, हें चंचळ आत्मा जो मेन आत्मा आसता जो मनांतून रिग्गून मन चलयता तो आत्मा तो ईश्वर. आनी सगळो देह तो चलयता. जाल्मी ती अर्धनारी नटेश्वर. ताका जेंडर आसना. म्हळ्यार मगल तो जीव आनी तुगेल ते जिवी अशें आसना. बायलांगेलोय जिवूच दादल्यांगेलोय जिवूच. तशी त्रिगुणापती जो ईश्वर अर्धनारी नटेश्वर सकळ सृष्टीचा विस्तार तेथून झाला. बरवे विचारून पाही स्त्री पुरुष तेथे नाही. चंचळ रूप येते काही प्रत्यय असे. आत्मा कशी चंचलता फास्ट कशी कार्य करतात. ते मन आत्त असस आत्त ना पळयत पळयता ना जाता. मुळी होऊन शेवटवरी ब्रह्मादी पिपीलिका देहधारी नित्यानित्य विवेक चतुरी जाणी जे ऐसा. पिपीलिक म्हळ्यार सान मुळी आनी ब्रह्म सुद्धा. ब्रह्मागल शरीर सुद्धा तोच चलयता आत्मा. ताका सुद्धा तो
तो देहधारी आशिल्ली न्ही ती ताका देह त्याग केन्नापणी करका लागता. फक्त इतल्यांची की जशी रायाक मस्त पावर आसता ती आनी रंकाक काही आसना, तशी पिपिलिका मनुश्याल्या मस्त पावर्स असतात. एक सಣ್ಣ मुईकले मुंगीला मुताचा पूर म्हणतात, एक आदगत आसा. कोणे युरीन पास केले तातूंत ती मुई व्हांवन वता तितल्या हांसुल्यान म्हळ्यार प्रलय जाल्लो. तशी तितलो सान देह जाल्यार तांतू सुद्दां आत्म आसता, तो चलयता. तर नित्य अनित्य विवेक चतुरी जाणी जे आसा, जड तितुके अनित्य आणि सूक्ष्म तितुके नित्य, याही मध्ये नित्य अनित्य पुढे निरोपिले. स्थूळ सूक्ष्म ओलांडिले. स्थूळ सूक्ष्म देह जायना पडे पिंडांत कल्ले, तर पिंड म्हळ्यार देहांत व्यष्टी म्हणटात ताका. म्हळ्यार व्यक्ती व्यक्ती जे व्यक्त जाल्यान तें. स्थूळ सूक्ष्म ओलांडिले जे देहाच कले ताका पिंड म्हणटात. ताजे देह खंयचे स्थूळ सूक्ष्म कारण आनी महाकारण ते सांडिले. कडे ब्रह्मांडात चार खंयचे विराट हिरण्य गर्भ खंडिले विवेकाने. अव्याकृत आणि मूळ प्रकृती, ब्रह्मांडात शेवटची मूळ प्रकृती म्हळ्यार आत्म्याक आमी आमगेल हांतू पळयले तशी ब्रह्मांडात सारासार विचार केले री आमी थंय ते जर आत्मनिवेदन केलें चंचळाचें, तर आमी पावतात खंय मूळ प्रकृतीच मुळाले थंय वचून पावतात. मूळ प्रकृतींत एक जातात जाल्यार मूळ प्रकृती सुद्दां ना जावचेच न्ही. ताजे आधार घेवन आमी खंय वचका हाल्या निश्चलाल्या वचून पावका. अव्याकृत मूळ प्रकृती तेथे जाऊन बैसली वृत्ती, ते वृत्ती व्हावया निवृत्ती. निरूपण ऐका, त्या निरूपण आता मुखाला ऐकूयात. आत्मानात्म विवेक बोलिला, चंचळ आत्मा प्रत्यय आला. चंचळ आत्मा प्रत्यय आयला नव्हे. पुढील ये समासी निरोपिला सारासार विचार. आता सारासार विचारच पळया. सारासार विचार म्हळ्यार कळ्ळें, आत्मानात्म विवेक हो देहा खातीर आसा आनी सारासार विचार हो सार खंयचे असार खंयचे म्हळ्यार ब्रह्मांडात जे जे दिसता तें ना जाता. हो एकच तांतू सारासार विचार म्हळ्यार जे दिसता तें ना जाता. इतलें तांणी दिलें. कळ्ळें न्हय. जशी आत्ते आमी आयकुया हांतू सारासार निरूपण. व्यष्टीच बाबतींत म्हळ्यार कळ्ळें, व्यक्तीच बाबतींत देहांच बाबतींत श्री समर्थ आत्मा आणि अनात्मा शब्द वापरतात. तर समष्टी म्हळ्यार व्हड समाज आसता, ब्रह्मांड आसता, त्या बाबतींत सारासार विवेक हो शब्द वापरतात. जाल्यार दोन्ही एकच. दृश्य जगतांतू जे जे दोळ्यान दिसता ते सगळे असार नाशाल्या वतले, कालांतराने ना जाता. जाल्यार ह्या उलट निर्गुण ब्रह्म जे आसा ते सार. चंचळांतल्यान नेक्स्ट स्टेप कली, जडांतल्यान चंचळांत आयली. चंचळ आत्मनिवेदन केलें. मगल्यांत आत्मतत्व आसा तेंच ताज्यांत आसा म्हण गमते कोण राखचें. आनी तेवूय जेन्ना ना जाता, बरें तें भंय ना, तें परब्रह्म. आनी तें परब्रह्म हांवच आसा हो अनुभव जावन तांत आमी एक जावचें. हें परब्रह्म निश्चळ, तें निर्विकल्प समाधी म्हणटात ताका. साधकाने आपणागेल मन असारांतून रमच्या दिवं न्हय. निस्संग जावंका, सगळो वेळ असारांतूच रमून प्रपंचांतूच रमून राबूं नये. पण सगळ्याचो आनंद घेवंका. असार सुद्दां इतलें आकर्शक आसता. मूळ ही प्रकृती जी आसा ती इतली गोमटी, आकाशांत कितले गोमटे रंग दिसता ती, हें दिसता ती, पण तें कोणामीत आयलें, तें निश्चळ परब्रह्माच तें हें. तांतूल तें रंग मूळ प्रकृती घेवन आयली. एक चेडूं गोमटें जाल्या आमी कल म्हणटा ती अयो आवसू वार जालें गो, कितलें गोमटें दिसता, हय की न्ही. हय न्हय. तशी आमकां एक हें जावंका, ह्या दृश्य जगांतू जें दोळ्यान दिसता तें सगळें असार ना जाता आनी ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म हें सार हें दोळ्यान दिसना. दृश्य जगत हांतू दोन नमुन्याचें आसता. दृश्य जगत आसता, एक कल आसता जड आसता आनी एक चंचळ आसता. दृश्य तांतूय चंचळ जें आसता मस्तपण दिसनाची. दृश्य जगत जड, एक दिसना जाल्यार चंचळ, आनी तिसरें परब्रह्म तें निश्चळच. तें दिसना सुद्दां जाल्यार तें कायम आसता आनी ताजें नाश केन्नाय जायना. तें परब्रह्म निश्चळ. साधकान आपणागेल मन असारांतू रमच्या दिवचें ना, निस्संग जावंका आनी परब्रह्मांतू एक रूप जावच्याक साध्य जाल्यार कल जाता हांव पळोवच्या पळोवच्या खावच्या लागली.
आम्ही हे म्हळे कले उदाहरण दिवची म्हणाली थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागरची झाला गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी एक थेंब उदकाचं समुद्रात पडलं चुकून तो सागर रूप झालं म्हणजे सागराची व्यापकत्व आयली ताका सागरात सगळे गुण आयले हां इतलें ह्यूज हें जालें तें रूप ताजें प्रचंड रूप जालें तोच थेंब परत काडया म्हळ्यार परत मेळटलें ना तशी मनुश्या गेले हें मनानेच अनुभव घेवचो आनी त्या आत्म्याच उपयोग करून घेवचो चंचळार उपयोग करून आमी निश्चळ पकडका ताजे खातीर ही दोन्ही जड आत्मे निवेदन आणि चंचळ आत्मनिवेदन मस्त उपयोगाचे आसात सतत विवेक आमी करतच का म्हळ्यार आमी निसंग जेन्ना वता ती तो थेंबूटो सागरांत बुडलो बुडता सागराची जाला गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी तत्क्षणी झाला म्हणटा ती अरे वा सोपेंच मग एक थेंब बुडलो आनी जालो आमकां सोपेंच न्हय आमी त्या हांत उडकी मारया आनी आमी तें जातले तशी थोडेच जाता उडकी मारूंक उडकी मारची सुद्दां एक मनाची अवस्था लागता शरणागती जावंका लागता ताजे खातीर थेंबूट कल्ल्यात जावंका हां थेंबूट्याचेंच वैशिश्ट्य आसा पयलीं म्हळ्यार व्हड जावचें इजी नेमेची येता मग पावसाळा हे तूं सृश्टीचे कौतुक जाण बाळा दर वर्स पावसाळ येता तशें आमगेले वय हॅपी बर्थडे म्हणच्यात आमी रमून वतात एक वर्स आयुश्याचें वाडता वता वय की ना तशी तर तें जालें आनी तें करतना आमी कल करता सतत जाण दवरता की आमगेल्यान तुजो आत्मा आसा तोवय दुसऱ्यांतूय तोच आसा आनी आमी ह्या प्रचंड विश्वांतू हे इतलें आत्मस्वरूप इतलें ब्रह्मांड इतलें कितलें कोमटेंय केल्या जाल्यार कोण वया हें चलयता हो विचार केन्ना पूण प्रत्येक फक्त आमकां मनांत येवंका अरे हे इतलें गोमटाय कोणाली देव माझा सुंदर उग प्राजक्तीच्या देव माझा सुंदर उग प्राजक्तीच्या फुला परी देव माझा अति कोमलू गोड तान्ह्या मुला परी माझा देव प्रेमळू हा मायेचे ग डोळे साचे आकाशाला पळयलेली हां तशी आमी म्हणटात न्ही हें कलें आमी सकाळींचें हें म्हणून महाधीर गंभीर राम माझा लावण्य रूपी राम मगल कितलो गोमटो लावण्याची मूर्ती अशी परत ताकद कितली ताजी देवा हां कोदंडधारी राम ताज्यान मगल भय वता तो म्हाका प्रीती दिता सगळे गुण ताज्यांत आसात हें जेन्ना आमी तांची चिंतन मनन करता वतात ती त्या भव्यते मुखारी आमी थेंबूट जातात आमी आमगेले गुणाचे गुणगान करता बसल्यार बाकीच कितले तुच्छ सती म्हूण दिसतात थंय खरें म्हळ्यार आमी हॉड्ड जायना ती आमी हॉड्ड जावन आमी आमगेलें नुकसान करून घेतात खरें म्हळ्यार आमी थेंबूट आसका आमी सान जावंका जाल्यार दुसऱ्यांक हॉड करता दुसऱ्यांक हॉड करचें म्हळ्यार कल करचें प्रत्येकान तूं गुण आसता ती दुर्गुण आसता सद्गुण आसता दुर्गुण तरी दुर्गुणा लेगीत टिपची न्हय मन ब्लॉटिंग पेपरचें त्या दुर्गुणांचेर नजर दवरली सोदूं लागले की आमगेल्या मनाक येवन चिकटलेच ते दुर्गुण येवन चिकटले आमगेल्या मनाक कळ्ळें तावळी तशी कर नासतना तांगेले प्रत्येक गुण सोदका आनी आमकां सुद्दां थोडे गुण आसतात ते आमी शॅर करता ती दुसऱ्यांक शहाणे करून सोडावे सकल जनक आमी शिकून घेतलां जे कांय थोडे थोडे घेता दुसऱ्यांक शिकोवचें म्हळ्यार तें भक्कम जाता शिकयलें तशी दुसऱ्या हातून आमी शिकचें एक रोपटें हाडचें आनी मनान तें रुजोवन ताका खत पाणी घालून वाडोवचें अशें नमुन्याचें हें आसता कळ्ळें तरी आत्तां तांणी सांगल्या मन असारांत रमोदींच ना निसंग जावंका परब्रह्माल्या एक रूप साधली की कल जाता तो थेंबूट जाल्लो आमी थेंबूट कल्या जायना एक तर सांज जावंका थेंबूट म्हळ्यार जर सागरांत बुडून एक रूप जावंका परब्रह्मांत तर त्या सागरांत सगळे गुण जावंका तांकां एक तर व्यापकता जावंका पण थेंब जावंका थेंब कल्ल्यात जावंका उदकाचोच थेंब जावंका सागरा उदकाच गुणधर्म तांत आसता ती उदका थेंब जावंका आमकां दिसता पाण्याहून तूप बहुमोल परंतु मासाका त्यात जगेला म्हणून ते आमगेले हांणी सांगलें आरू उमाबाई पाचीने तुगेले हांतू चरित्रांत गुरू परंपरा चरित्रांत तें निवेदन केलें तशी आमी
तूप कितलं म्हारग गो म्हणून आमी तुप्पा थेंब जावया. थेंब जाल्यार कळ जालें हेची काय परमळीच न्हय. समुद्राक आमी परमळ दिवया म्हण इतलो व्हड समुद्र तांतू आमगेल एक थेंब्यान कितले परमळ येवचे आसत ताका. जाल्यार तो सागर अशेच गुण अवगुण सगळे कले घाणी सुद्दाक पवित्र न्हय पुरे सागर रूप जाता ती. तांत आमगेल एक थेंब आनी आमगेल अस्तित्व मिटोवची तयारी आमकां आसता. म्हळ्यार आमी वर न्हय दिसतें. प्रत्येक जड निवेदन करतना सुद्दां म्हाका हें दिल्ल्यान देवान म्हाका वापरचें दिल्ल्यान मगल देव ही भावन आसता. चंचळ हांत कसले आसता मगल देह तोच चलयता. तेमी त्या चंचळांत हांव एकरूप जावंका म्हणलेलें. म्हळ्यार हांव तांत एकरूप जावच्या बसता आनी त्या वाहनांत हांव बसता जाल्यार मगल एंटिटी थंय आसा हांव वाहनांत बसल्या मुळे. पण जेन्ना थेंबूट ते सागरांत बुडता त्या वेळार कळ जाता ताजें अस्तित्व ना जाता. म्हळ्यार हांव हें नाच जाता तो सागरच जाता सांगूक वर नाच हें. तशी तांच्या परब्रह्माचें हांव एक रूप जाल्ल्या ही वृत्ती सुद्दां वरना आत्मनिवेदन जालें. मागीर सद्रूप चिद्रूप तद्रूप आनी स्वस्वरूप अथवा अरूप हे सगळे शब्दांक कसलें महत्व ना. प्रत्ययाचें ज्ञान तें जाता. तेमी आतां ताजें आमी पळोवया कशें म्हणून. दुसरो श्रीराम समर्थ ऐका सारासार विचार हाजें नांव सारासार निरूपण. ऐका सारासार विचार सार खंयचें असार खंयचें उभारिले जगडंबर त्यात कोण सार कोण असार विवेके ओळखा दिसेल ते नासेल. विचार करा ती जे जे दिसता ते केन्नापणी नाश तांचेच. दिसेल ते नासेल आणि येईल ते जाईल जे असतच असेल तेची सार. म्हळ्यार परब्रह्म कल्ले गेल तर निश्चळ परब्रह्म खंय वचना आसची. मागा आत्मानात्म विवेक बोलिला मागशी समासान तू अनात्मा ओळखोन सांडिला. म्हळ्यार जड आत्मनिवेदन केल्लें हें वच्चेंचें आसा. आनी आत्मा जाणता लागला मुळीचा मूळ तंतू. हांगाच आत्मा म्हळ्यार कसलें चंचळ आत्मा. तांतू आमी ते मूळ प्रकृतीन तूं आमी एक जावच्याक पळयलें. ताच्या वाहनांत बसली आनी ताजें मूळ तंतुलें ते मुखार मुखार वचून ताजो आदार घेवन तें माध्यम घेवन मुळी जे राहिली वृत्ती जाली पाहिजे निवृत्ती. सारासार विचार श्रोती बरा पहावा. थंय मुळाच्या मुळाल्या वचना पण आमकां कळटा की हेंवय वच्चें आसा. ही आतां परब्रह्मांत एक जावचें आसा मूळ वृत्ती. तर ती आमकां देवा म्हाकाय एक करी हे मगल ईश्वरा हे श्रीरामा म्हाका तुगेल राम तत्वांत एक करी हें मागून येवका. दुसरें कले मागचें ना. परत पेटो नाका म्हाका हांव निराधार आसा जाल्यार तुगेल आधार भक्कम आसा. तेमी तूं म्हाका तुज्यांत एक कोरून घे. म्हाका थेंबूट करी आनी कल्ले कोर नाका आनी तुज्यांत एक कोरून घे. मुळी जे राहिली वृत्ती झाली पाहिजे निवृत्ती. सारासार विचार श्रोती बरा पहावा. नित्य अनित्य विवेक केला आत्मा नित्यसा निवडिला. निवृत्ती रूपे हेत उरला. निवृत्ती जावंका म्हाका निवृत्ती जावंका म्हणून आमी तिगले देवीगल आराधन केली देवागल आराधन केली आनी सतत पुजा हें केलें. एकच मागून घेवचें की म्हाका तुगेल चरणांत स्थान दी. आनी तिन्ने चरणांत स्थान दिलें आनी ती आमकां घेवन वचुली मुखारी. ती खंय वता परब्रह्मांत आयलें थंय वता. थंय वचना पड तरी हांव आस ही एक एंटिटी मगल व्हरलेली जाल्यार निवृत्ती रूपे हेत उरला निराकारी. निराकारांत आमी एक जायी ती कला म्हळ्यार हो एक हेत उरला की मगल हो हेत असो की तांत एक जावचें आसा. हेत म्हणजे तो चंचळ हो एक मना विचार की हांव आस आनी म्हाका तांत एक जावचें आसा. तेमी हांव थंय आस. निर्गुण म्हणजे निश्चळ सारासार विचारे चंचळ होऊन जाते. चंचळ हें नाश जावचें आसा कारण मागीर तें उत्पन्न जालें. ताका चंचळ कल्या म्हणटा ती. चळे म्हणून ते चंचळ न चळे म्हणून निश्चळ. निश्चळ परब्रह्म निश्चळ चळनाची. निश्चळी उडे चंचळ निश्चयसी नक्की. निश्चयशी म्हणजे नक्की. निश्चळान तूं चंचळ खंय की उबून वता. ज्ञान आणि उपासना दोन्ही एकची पहाना. उपासने करिता जना जगद उद्धार. उपासन कोर न्हू जगाच उद्धार करता म्हणटात जाल्यार द्रष्टा साक्षी जाणता ज्ञानघन चैतन्य सत्ता. ज्ञान देवाचे तत्वता बरे पहा. त्या ज्ञानाचे विज्ञान होते. ते ज्ञान असं म्हणलें
तो थेंबूट जाता ज्ञान आणि त्या सागरात बुडता ज्ञान बिन कल्लेवर ना ते विज्ञान जाता तो विज्ञानमय जाता तो सागर रूप जाता तो परब्रह्म रूप जाता. शोधून पहा बहुत मते चंचल अवघे नासते येणे प्रकारे चंचल ना जाता नासिवंत नासेल की नासेना नासिवंत जास आता एक बटाटवड हाळे बा कितले दिवस व्हरतले कलकी एक लॉन्च केलें हें कितले दिवस टिकतलें एकले खावं जाल्यार खावन संपसरी पण खावन तरी संपकान केन्ना पूण आयदर तें वायट जाता नाल्यार खावन खर्च जाता पण तें नाश जाता. नासिवंत नासेल की नासेना ऐसा अनुमानाचे आहे म्हणा तरी तो पुरुष सहसा ज्ञान अधिकारी नव्हे. अशी जर तुम्ही खुसपट काढता बसलेली अख्खं खरें पेरिशेबलाच वेतें टिक्कना वेतें कितले दिवस टिकतले रे केन्ना ना केन्ना पूण वच्चेच ताजे मागशी कल्ल्या वतात तुम्ही. निश्चयो केला नित्य निश्चयो केला नित्य हांव ठरयलें म्हाका परब्रह्मांत एक जावचें आसा आनी तरी अयो म्हाका मेळणी जाल्यार री संदेह उरतच गेला तरी तो जाणावा वहावला महामृगजळी. म्हाका कशें मेळटलें मगल कल्लें क्षयची नाही तो अक्षयी व्यापकपणे सर्वां ठाई तेथ हेत संदेह नाही थंय हेतू ना निर्विकारांत हेतू ना हांव मगल विचारू हे बाब नाचे एक जावचें जस्ट विलीन जावचें जे उदंड घनदाट आद्य मध्य सेवट अचळ अढळ अतूट जैसे तैसे पाहता जैसे गगन गगनाहून ते सगन गगन म्हळ्यार एक सान पार्ट खंय आमगेले हाजे परब्रह्माचे एक सान कळ्ळें ना तेवें तयार जाल्या म्हळ्यार ताजोय नाश जावचो जनची नाही निरंजन थंय कोणें लोक बीक कल्लें ना सदोदित निरंजन तें चर्मचक्षु ज्ञानचक्षु हे कोण म्हणटा तुका चर्मचक्षु मात्र आसा ज्ञानचक्षु जाय ती जाल्यार थंय ज्ञानचक्षु सुद्दां ना जाता ती खरें म्हळ्यार ज्ञानाचें विज्ञान जाता तो स्वताचें ज्ञान जाता ताका चक्षुची गरज कली लोक ताका पळयतात ताका हें पळय तें पळय गरज आसना लोक ताजे मागशी एक लोभी धन मेळोवच्याक धांवतालो तो धनस्वरूप जालो तावळी तें धन जाल्लो हो धनी जालो म्हणना पळय लोक ताजे मागशी धांवतात तशी जो आत्मज्ञानी जालो जो परब्रह्मांत विलीन जालो तागेले अशी परमळणी हें सुट्टा ती जशी त्र्यंबकम यजामहे सुगंधीं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात मृत्योर्मुक्षीय मामृतात तशी हो जो अभंग आसा हो जे स्तोत्र आसा जो श्लोक आसा तशी त्या भोपळ्यावाली उर्वारुकमिव बंधनात तशी तो ज्ञानमय जाला तावळ ताजो सगळे कडेन परमळ परिपक्व जावता वता आनी परिपक्व जायना पळय तो अशी लुडकता कडेन लोक ताका आकर्शीत जातात तो लोकांक मागशी वचना लोक ताजे मागशी लागतात अवघाच पूर्व पक्ष तेमी चर्मचक्षु नात ताका ज्ञानचक्षु सुद्दां नाती तो स्वताचे ज्ञान आनी विज्ञान आसा हा तो अवघाच पूर्व पक्ष खंयचे पूर्व पक्ष चर्मचक्षु आनी ज्ञानचक्षु निर्गुण ठाईचा अलक्षू लक्ष वेना संग त्यागे विण काही परब्रह्म होणार नाही संग त्याग करून पाही मौन्य गर्भा मग तो जो विज्ञानमय झाला परब्रह्मातून त्या कल्ले उल्लोक असे दिसना तो मोस्टली ट्रान्सांतूच असतात तरी ते गुरुतत्व ताक परत वेस घेवन पेटयता अवतार दिवन की बाकीच्यांक उद्धार करीन आणि असल्यांक फायदा आमी घेवंका ते अग्नितत्व गुरुतत्व ताक पेटयता निरसता अवघेची निरसले चंचळती तुके निघून गेले निश्चळ परब्रह्म उरले तेची सार आठवा देह मूळ माया निरसोन गेल्या अष्टकाया साधू सांगती उपाया कृपाळू पडे कसलो उपाय हे करू क सोहम हंसा तत्वम असी ते ब्रह्म तू आहेस विचार पाहता स्थिती ऐसी सहजची होते सतत ते गू 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 ते मच्छर हे करतने कल म्हणटा ती भ्रमर पहिले एक सान हें आसता कले कीड असो आसता ताजे भोवती कोश जाता तावळी ते भ्रमर ताजे मागशी गू 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 करता फिरता भ्रमर न्याय कीटक भ्रमर न्याय म्हणटात ताका आनी तांतू ते सांगता तुका पाक्क येतली तूं भ्रमर आस तूं कीटक ना तूं पाक्क येता आसत पळय भायर पड म्हण आनी खरें ताका तें चिंतन मनन करच्यान तुची ताका पाक्क फुटता ती आनी कोश फुट्टून ते भायर पडटा
तशी हांगा समर्थ सांगता ती कायम सो अहम सह अहम अहम सा तत्वम असी त्या तत्व तूंचस है ते ब्रह्म तूच आहेसी. हा विचार पाहता स्थिती ऐशी सहजची होते भ्रमर कीटक न्यायाने. साधक असो न ब्रह्म उरले तेथे वृत्ती शून्य झाले. तो तरीके साधन करता दोन खातीर एक कृतज्ञता भ्रमरा जाले म्हळ्यार गुरुने आपणा केल्लें म्हूण ताची कृतज्ञता आनी दुसऱ्यांक साधन कशें करचें शिकोवचे खातीर हें मस्तपण सांगलें. तेथे वृत्ती शून्य झाले सारासार विचारले येणे प्रकारे. तापे नाना निवेना परब्रह्म कशेच तापे नाना निवेना उजळे नाना काळवंडेना ढहुळे नाना निवळेना परब्रह्म ते. दिसेना ना भासेना उपजेना ना नासेना ते येईना ना जाईना परब्रह्म ते. सगळीकडे ते भिजेना ते ना वाळेना ते विझेना ना जळेना जयास कोणीच नेईना परब्रह्म ते. परब्रह्म ते कोणाक व्हरू शकना परब्रह्माक कोणे चोरूच शकना. त्यांनी हें दिलें न्ही चोरून नेईल अशें कोण जाल्लें जे सन्मुखची चौकडे जेथे दृश्य भास उडे धन्य साधू तो पवाडे निर्विकारी. तो आराम मजेत असता निर्विकारांत निर्विकल्पी कल्पनातीत तोची ओळखावा संत. येर संत म्हळ्यार सतत असता सतत ताका आदि ना अंत्य ना सतत असता. येर अवघेच असंत असंत म्हळ्यार बाकी सगळं जे आसा असंत नाशवान भ्रमरूप. खोटे सांगून खरे घ्यावे तरीच परीक्षवंत म्हणवावे असार सांडून सार घ्यावे परब्रह्म ते. त्यामुळे आमगे देह असताना आम्ही परब्रह्माचे ध्येय दवरका आणि हे कशी एक एक आत्मनिवेदन करता करता जाणता जाणता शेवटी जाणीव जाते. आपुली वृत्ती तद्रूप होते. आत्मनिवेदन वृत्ती ते आहे ऐशी आहे. वाच्यासे भक्ती मुक्ती बोलावी लक्षावसे तद्रूप विवरावी. म्हळ्यार तोंडाने भक्ती कशी करता हे शिकयता मुक्ती म्हळ्यार कल्ले हें शिकयता लोकांक हाता धरून मुखार व्हरता जाल्यार हांगा कलेस सदा बोलण्या सारखे चालता रे अनेकी सदा एक देवास पाये. सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. तशी तो वाच्याशाने भक्ती मुक्ती उलयता तद्रूप म्हळ्यार कल्ले तुमगेले लक्षांश कशें आसता हें ताजें विवरण करून लोकांक समजावन सांगता. तांकां हाता धरून मुखार व्हरता संत विवरता हेतून उरावी ते तद्रूपता. जाल्यार हांव हें विवरण करतस हें तो विसरून गेलेलो आसता ते तद्रूपता. तशी आतां सद्रूप चिद्रूप आणि तद्रूप सत्यात संग सद्रूप जालें. चिद्रूप म्हळ्यार सत चित आनंद आनंदमय परब्रह्म. चित्त म्हळ्यार सतत असता सॉरी. सद्रूप चिद्रूप आणि तद्रूप स्वस्वरूप म्हणजे आपले रूप. ह्या तिन्ही मेळून कल्ले तर त्या हांवाची स्वस्वरूप म्हळ्यार स्वतागळ स्वरूप तेंच परब्रह्म. आपले रूप म्हणजे रूप मगल खरे रूप परब्रह्म निर्विकार अशेंच ताका कसलें ना तें अविनाशी तत्वनिरसना उपरी म्हाका हें अनुभव आयलो. आपले रूप म्हणजे अरूप सद्रूप चिद्रूप आणि तद्रूप स्वस्वरूप म्हणजे आपले रूप म्हणजे अरूप तत्वनिरसना उपरी. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे सारासार निरूपण नाम समास द्वितीय श्रीराम. आयचे कित्यातले मर्म कल्लें मुख्य म्हळ्यार मन म्हळ्यार कल्लें मन हें दुहेरी शस्त्र आसा तें वापरचें कशी तें शिकता. ताजे खातीर सत्संगती दवरका मोकाट मन सोडणं हें आनी मन मारूनय जगू नये. पयलीं समासान तांणी हें शिकलें.
हें शिकली. जड आत्मे निवेदन करका आनी चंचळ आत्मे निवेदन करका. आनी तें करता करता आमगें ध्येय खंय आसका, आमकां निश्चळ आत्मनिवेदन जाय. ताचे खातीर सद्गुरूंगेल मजत. पण पयलीं चंचळ आत्मनिवेदना थंय थंय वचका आमी. ईश्वरा चरणांत एक जावंका. ताजे खातीर साधना उपासना करका संतान केलें. आनी सतत ध्येय केलें, म्हाका देवा परब्रह्मांत एक जावचें स, म्हाका रामतत्वांत एक जावचें स. ताजे खातीर सतत कसलेंय गोमटेन दिसलें, हां, तातूंत सार केल्लें आनी असार केल्लें. मोड येता ती वता ती, पावस पडटा वता, कितली थंड जाता. ही थंडाई कोण दिता? कोण दिता? हो पावस कोण पाडयता? हो विचार मनान तेंकां. हां, मस्त धग्गू जालो, दुसरो दिवस पावस पडलो, थंड जालें, खुनो जालें, गरमी जाली, थंड उदक आंगार घेतलें. हां, थोडें मन करून हां कितलें बरें दिसलें म्हणून. हां, तशी भोव थंडी, खुनो उदक आंगार घेतलें, शेकून घेतलें चिके. हां, कितलें बरें दिसलें म्हणून अशें दिसता. हें म्हणटलें कोण? तें मन. त्या मनान तूं भितर आत्मा बैसून जिवात्मा तें हें करता. तर तो जिवात्मा सगळ्यांतूय तोच असो चलयतलो. त्या जिवात्म्याक शरण वचपा. ताका मगल तो जीव तुगो जिवी अशें आसना. ताका जेंडर ना. सगळ्यांतूय एकच आनी तोच ईश्वर. तेमी ताका पळोवंका. कळ्ळें? तें हें असं. आनी आतां त्या प्रमाणे आपले रूप म्हणजे अरूप तत्व निरसना उपद. हें स्वस्वरूप म्हणजे आपलेच रूप. आपुले रूप म्हणजे अरूप तत्व निरसना उपद. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे सारासारद निरूपण नाम समास द्वितीय श्रीराम. आता हें सगळें जावच्याक आमकां समर्थांगेली साथ जावंका आनी समर्थांगेल आशिर्वाद जावंका. समर्थ स्वता पाप त्या तर आशीर्वाद दितात, शिवाय आपण पसायदान तांगेल पसायदान हें. हां, आनी ते रामाल प्रार्थना करतात. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. कल्याण कर म्हणून सांगलें. आनी तें कल्याण आमगेल करतले ते मनोरचनेक, त्या समर्थांक, त्या आत्मतत्वाक, त्या परब्रह्माक, त्या सद्गुरूक आमी हें सद्गुरूंगेल चरणाचेर, त्या रामतत्वा चरणाचेर आयची विवेचन पुष्प आमी अर्पण करुया सगळ्यांनी मेळून. आनी म्हणया इच्छा प्रगट करुया साधकां खातीर. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.